तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो येवकार. मनशाच्या जिवितांत परबांचें व्हड म्हत्व आसा. आमी विंगड विंगड परबो मनयतात. देखीक चवथ, ईद, नातालां, दिवाळी, होळी. ह्यो धार्मीक परबो आमच्या मनांत नवी उमेद आनी उत्साह घेवन येतात. ह्या धार्मीक परबांवरीच देशाच्यो कांय राष्ट्रीय परबो आसात. त्यो म्हळ्यार 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर, 26 जानेवारी. ह्यो परबोय लेगीत नागरिकांच्या मनांत राष्ट्रप्रेम जागृत करतात आनी लोकां मदीं एकचार वाडयतात. इश्टानो, कांय दिसांनी आमी गणतंत्र दीस मनोवपाचे आसात. त्याच निमतान हें भाशण हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. माचयेर उपस्थित आशिल्ले भोवमानेस्त मान्यवर आनी म्हज्या इश्टानो, सगळ्यान पयलीं हांव गणतंत्र दिसाची तुमकां हुनहुनीत परबी भेटयतां. आज आमी 71व्या गणतंत्र दिसाच्या इतिहासीक सुवाळ्यान वांटेकार जावपाक हांगा जमल्यात. सबके अधिकारों का रक्षक, सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है. लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है. भारत भुयेच्या वीर पुतांनी जीव पणाक लावन भारत मातेक इंग्रजांच्या शेकांतल्यान मुक्त केली. भारतीयांच्या एकवटा मुखार हतबल जावन इंग्रजांक भारत देश सोडून वचचेंच पडलें. आनी तो भांगराळो दीस आशिल्लो 15 ऑगस्ट 1947. ह्या दिसा भारत मातेन स्वतंत्र भारतान मेकळो श्वास घेतलो. ह्या पवित्र वेळार त्या लोखणा छातयेच्या वीर पुतांक काळजा सावन नमन करुया. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत देशाचो कारभार चलोवपाची जापसालदारकी भारतीयांच्या खांदार आयली. देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत देशाचो कारभार चलोवपाची जापसालदारकी भारतीयांच्या खांदार आयली. अशा वेळार देश सुवेवस्थीत चलोवपा खातीर गरज आशिल्ली ती राज्यघटना बरोवपाची. राज्यघटना बरोवपा खातीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या अध्यक्षते खाला एक कमिटी निवडून राज्यघटना रचपाची जापसालदारकी तांचे कडेन दिली. भारत हो बहुभाशी, बहुधर्मी, विंगड विंगड संस्कृतायेचो देश आशिल्ल्यान देशांतल्या दरेक मनशाक विचाराक घेवन राज्यघटना रचली. ही राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 ह्या वर्सा आमच्या देशाक लागू जाली. आनी त्या दिसाची याद म्हूण आमी दर वर्सा 26 जानेवारी ह्या दिसा गणतंत्र दीस मनयतात. ह्या दिसा निमतान पुराय देशभर विंगड विंगड कार्यावळींचें आयोजन करतात. तशेंच देशाचे राजपाटण दिल्ली हांगा संचलन आनी विंगड विंगड कार्यावळींचें आयोजन करतात. देशाची राज्यघटना देशांतल्या दरेक नागरिकाक जायते हक्क दिता. पूण हे हक्क अणभवतना आमी देशाचे जबाबदार नागरीक आशिल्ल्यान देशा विशीं आमच्योय कांय जापसालदारकी आसात. ह्या गजालीचो विसर मात आमकां पडूंक जायना. स्वामी विवेकानंद सदांच म्हणटाले की मनशान पयलो मोग आपल्या देशाचेर करचो आनी हो देशाचेर आशिल्लो मोग आपल्या ल्हानसान करण्यांतल्यान उक्तावचो. जेन्ना चॉकलेट खावन आमी ताजे कागद जमनीर न उडयता कचऱ्या पेटीन उडयतात, ही लेगीत एके तरेची देश सेवाच. तुमच्या खांदार लेगीत विद्यार्थी ह्या नात्यान व्हड जापसालदारकी आसा. कारण आयचे विद्यार्थी हे फाल्यांचे नागरीक जातले. देशाचे तरणाटे हेच देशाची खरी शक्त जावन आसात. देखून तुमी उच्च शिक्षण घेवन आमच्या देशाचें नांव जगभर फांकोवंक जाय. जाल्यारूच खऱ्या अर्थान आमी देशा विशीं आशिल्ल्या आमच्या लागणुकेक जपूंक शकतलीं. आमच्या जाणट्यांनी देश मुक्त करपा खातीर आनी देश सांबाळून दवरपा खातीर जायते कश्ट भोगल्यात. आतां देशाचें भविश्य घडोवपाची जापसालदारकी आमची सगळ्यांची आसा. तर आज आमी सगळ्यांनी मेळून देशाक राखपाचो सोपूत घेवया आनी देशाक नामना मेळोवन दिवपाचें मनान थारावया.
परत एकदा तुमकां सगळ्यांक गणतंत्र दिसाची परबी भेटयता. जय हिंद, जय भारत.